Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काबू मेंटेन करपाक त्रास जाता. पोर्तुगीज तेंपावेली ती इमारत म्हूण सांगून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नव्या इमारतीचो प्रस्ताव मांडिल्लो. तो सांखळे एका कार्यक्रमान परत उलयलो. आम्ही खंय तरी राज भवन नवीन बांदपाचो एक प्रस्ताव केलो त्याच परिसरात. म्हणजे राज भवनाचो जो परिसर आसा त्या परिसरात ती खूप जुनी इमारत जाल्या. ती केन्ना तरी मोडूंकूय शकता. सांगूनच कारण खूप जुनी जाल्या, रिनोवेट करीत आसा. गेली 60 वर्सां गोंय मुक्त जाल्या उपरांत राज भवनांत ते राज्यपाल रावता. तेजी फुडल्या वर्साक खंय तरी तेजी जर ती बिल्डींग बांदपाक जाय आसत जाल्यार आतां प्लॅनिंग सुरू करपाक जाय. त्या बिल्डिंगेक तेंकोनूच नवीन बिल्डींग येतली. ओके, आणि ती बिल्डींग आसा ती बिल्डींग जी आसा ती राज भवनाच्या आख्यायीत रिता थंयसर ती आर्कोलॉजिकल बिल्डींग म्हणून म्युझियम कदाचित एखादो एस्टाब्लीश जातलो. ती राज भवनाच्या अंडरूच उरतली. मात राज्यपाल सत्यपाल मलिकान मुख्यमंत्र्याचो हो प्रस्ताव खुट्याळाक लायलो. राज्यपालान पत्रक काडला ताच्या प्रमाण गोंयची भलायकी अर्थवेवस्था सुदारता मेरेन प्रस्ताव कडेन निर्णय असमंजसपणाचो आनी अविचारी. राज्यपालाची गरज मर्यादीत नवी इमारत नाका. नव्या राजभवनाची सध्या गरज ना. सरकाराची अर्थवेवस्था सुदारतकच राजभवनाचो विचार. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन राज्यपालाच्या या निर्णयाचे स्वागत केला आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर टिका केल्या. दिगंबरान ट्वीट केला त्याप्रमाणे It is responsibility of the government to set its priority. Giving basic comforts to needy must top the agenda of every effective administration. Welcome decision of Honorable Governor of Goa to keep the new Raj Bhavan project on hold. Economic revival plan is the need of the hour. गोवा फॉरवर्डान ट्वीट केला त्याप्रमाण टू एक्सपेक्ट द फायनान्शियल स्टेटस ऑफ गोवा टू इम्प्रूव अंडर दिस गोवा CM is a fantasy. For him who lives detached from the interest of Goa and the pain of suffering of common Goikar, may this misguided and shady project also remain a fantasy. Bureau Report, Prudent.